16 फायनान्स कमिशनान म्हाका तुमचें प्रेजेंटेशन दवरलें सर, कितें तुमी मागणी करा तुमच्या 16 फायनान्स कमिशन आज गोंयान आयिल्लें. सो फ्रॉम काँग्रेस पार्टी आमी आमचें सजेशन, आमचें रिकमेंडेशन वी हँडेड ओवर. जाता कितें, गोवा बिईंग अ स्मॉल स्टेट वेर पॉप्युलेशन फक्त 15 लाख आणि वेर एज इन्फ्लक्स ऑफ टुरिझम जवळपास 10 मिलियन. सो जाता कितें की बिकॉज टुरिस्ट लोक चड येता कंपेर्ड टू द लोकल स्टेईंग हियर, there is a burden on infrastructure, there is a burden on health sector, तुझे रोड ट्रान्सपोर्ट. सो हाका लागून द अलोकेशन ऑफ फंड्स पोल्युशनाचे जे 41%तले गोंयान फक्त 0.386% फक्त गोंयान येतात. आता हें कॅल्क्युलेट करपाक डिफरंट फॅक्टर्स कितें, एक तुजें पॉप्युलेशन, दुसरें तुजें पर कॅपिटा इन्कम. सो ऑल दीज फॅक्टर्स ते कन्सिडर करून आमचो शेअर कमी जाला. पूण वेरेज आमी पळयत जाल्यार गोंयान जाता कितें की 15 लाख लोकांच्या पॉप्युलेशनाक जे इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय, जे हॉस्पिटल्स आसतले, रोड्स आसतले, बाकीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसतलो, तो बिकॉज ऑफ टुरिझम ताजेर बर्डन जाता. फॉर एक्झाम्पल हेल्थाचेर जर आमी घेतले जाल्यार हेल्था कडेन आज फंड्स ना टू साऊथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाची तूं आज हालत पळय, एम्ब्युलन्सी आज सारखे ना. फाटल्या दिसा ह्या सरकारान एम्ब्युलन्सी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडांतल्यान घेतला बिकॉज एलोकेशन ऑफ फंड इज नॉट देर फॉर प्रॉपर हेल्थ सेक्टर. दुसरे आज सिवरेज अक्रॉस गोवा पळय, आज लेस दॅन 20% जाग्याचेर आज सिवरेज ना. सो ताका लागून ते ग्राउंड वॉटर जे आसा ते पोल्यूट जाता. आज जेन्ना 1 करोड लोक, 10 मिलियन लोक जेन्ना टुरिस्ट जेन्ना आज गोंयान येता तेन्ना प्रॉपर ट्रान्सपोर्ट सिस्टम ना, लोकल्स एज वेल एज द टुरिस्ट सिस्टम. सो ताका लागून आज जो टुरिस्ट गोंयान येता तो टॅक्सीच्या नांवान बोळ घालता बिकॉज गव्हर्मेंट हॅज नेवर वर्कड ऑन दीस पॅरामिटर्स. सो आय थिंक वी हॅव पूट अवर पॉयंट्स आणि आमी सांगला की गोंयान बिईंग जॉग्राफिकली बिईंग अ स्मॉलर स्टेट विथ हार्डली 3,700 स्क्वेअर किलोमीटर वेअर 37% ऑफ द लँड इज कमिंग अंडर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, 60% ऑफ द लँड इज कमिंग अंडर ऑल अदर forest. So I think when area is less, resource जागे कमी आसा. So I think they have to consider. We have demanded that share of 0.36% जो आसा तो वाडोवचो आणि गोंयान सस्टेनेबिलिटी करपाक इन्फ्रास्ट्रक्चराक म्हाका दिसता आनी पयशे हे दिवपाक जाय. डिल्युशन ऑफ फंड्स फॉर पंचायत, म्युनिसिपालिटी आणि ZP, देर ऑल्सो वी हॅव टोल्ड देम कितें जाता आज पंचायतीन मेजर सोर्स ऑफ रेव्हेन्यू कितें इज ओनली बाय हाऊस टॅक्स कलेक्शन. आता पंचायती भितर जी घरां आसात ती आज बिकॉज ऑफ लँड डिस्प्यूट्स, लँड टायटल सारखे ना, इलिगल स्ट्रक्चर आज कितले आसा. आज थंय पंचायती भितर जी इरेग्युलर स्ट्रक्चर्स आसतले, इलिगल घरां आसतले, ताजो पंचायतीक फंड येना, रेव्हेन्यू जनरेट जायना. आणि पंचायतीचेर आज गार्बेज कलेक्शन आसतले किंवा बाकीचो जो खर्च पंचायतीन खंयच्यान तयार करप. फाटल्या दिसांनी मुख्यमंत्र्यान सांगलें की गार्बेज कलेक्शन हॅज टू बी टेकन केअर बाय द पंचायत म्हणटा तो, बिकॉज पंचायत इज टोटली डिपेंडंट ऑन स्टेट गव्हर्मेंट. स्टेट गव्हर्मेंटूच जर तांकां फंड्स अलोकेट करचे ना, सपोर्ट करचे ना, फ्रॉम वेअर द पंचायत आर गोइंग टू सस्टेन दीस. आय थिंक ऑल दीज पॉयंट्स वी हॅव पुट टू देम. वी हॅव टोल्ड देम जस्ट डोंट गो बेसीस की आमचे पर कॅपिटा इन्कम चड आसा, पॉप्युलेशन इज लेस, इन्फ्लक्स ऑफ टुरिस्ट, इन्फ्लक्स ऑफ लेबर मायग्रंट इज मोर. सो ताका लागून बाकीच्या हाजेर स्ट्रेस पडटा. सो लेट्स सी नाव वी हॅव पुट फोर्थ अवर सजेशन्स, अवर पॉयंट्स, आणि लेट्स सी वॉट द 16 फायनान्स कमिशन कन्सिडर करताले आमचे पॉयंट्स. इतलो टुरिस्ट गोव्यान येता तेन्ना टुरिजमाक हातूंत भितर एक स्पेशल फंड अलॉट करचे कशें तुमी मागल्या न्ही. टुरिजम न्ही रे, बेसिकली इन्फ्रास्ट्रक्चर जो जाय फॉर द टुरिस्ट इन्फ्लक्स विच इज कमिंग, दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट न्ही. आता एक टुरिस्ट एअरपोर्टाचेर देंवलो, थंयच्यान तो रस्त्यान ट्रॅव्हल करतलो, ट्रेनीन ट्रॅव्हल करतलो, बसीन ट्रॅव्हल करतलो, भोंवपाक वतलो, हेरिटेज सायट आसतल्यो, हॉटेल्स लागतले, फाल्यां हॉस्पिटल्स जाय, फाल्यां तो दुयेंत पडलो, एक्सिडंट. सो ऑल दीज अलायड जे इन्फ्रास्ट्रक्चर जो जाय पळय न्ही तो बिकॉज द टुरिस्ट इज मोर दॅन द रेजिडेंट पॉप्युलेशन ताजेर बर्डन येता. सो दॅट इज वॉट वी हॅव टोल्ड देम. वी हॅव टू कन्सिडर ऑल दीज पॉयंट्स अँड हेल्प द स्टेट in terms of the allocation of funds from division of
असिस्टंट कमिशनर. तुम्ही पळयतात GNH.